सध्या आदाळ्याक नाही ती धार काढता सर मम्मी बी येतली बर सुशेगात वजा कर ना ये पॅक पोरसान झाडा पळयता आगे काल कितें कितें केल्लें जेवण तें दाखोवंकूच ना मगे तुवें तुजे फ्रेंड आहे बायचेर बसला आणि पानां खाता पळयत तुमचे बरोबर म्हटलं शेअर करतले बट म्हाकाच लायक जावंक ना सो फर्स्ट ट्राय ही माझी कारण आयज हांव न्हय वेगळ्या तरेन अशें शूट करता आणि कशें शूट करता तें तुमकां कळटलेंच फुडें सो फर्स्ट ट्राय माझी बरी जातली आय होप सो म्हणटा तशी सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसता सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बी बरी आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर असो लेट स्टार्ट केलो कारण लास्ट व्हिडिओन तर तुमी पळयलेच आसतले कितलो लेट जालो आमकां न्हिदपाक तर तेज्या भायर सुद्दां आमी जागी आसली म्हटल्यार सगळे बर्थडेचे सगळे जे असले न्हय ते करून घेतले तेज्या मागीर ते डेकोरेशन काडले तेज्या मागीर मेन म्हटल्यार आमचे गजाली इतले कारण खूब दिसांनी आमी वांगडा येयली मम्मी आई म्हणटा तशी सो तेंचे गजाली आमच्यो गजाली असो खुबसो टायम स्पेंड केलो आनी सांगपाक गेलें न्हय आय थिंक सो आमी 2 या 2:30 कितें तरी न्हिदल्या इतक्यो लेट जालो आमकां सो सकाळी उठोंक सुद्दां लेट जालो तेज्या मागीर सगळो रुटीन जो आसलो तो चेंज जालो म्हणटा तसो तेका लागून आयचो व्हिडिओ जो आसा तो लेट स्टार्ट केलो आनी म्हणटा तशें संजय सुद्दां कामाक गेल्लो आसा आनी आमी सद्या आतां म्हणटा तशी हांव आसा न्हयू आसा मम्मी आसा आनी आई आसा सो अशी चार जाणां घरा कडेन आसा तेज्या भायर म्हणटा तशें सगळ्यांक तुमकां मना पासून थँक्यू तुमी स्पेशली मम्मीक कॉल केलो वॉट्सॅप व्हिडिओ कॉल केलो इतले मॅसेजी इतले तुमचे कमेंट इतले सगळ्यांनी इतके वीश केले आनी तिचो बड्डे जो आसलो तो भरपूर असो स्पेशल केलो खूब बरें दिसलें तुमचे इतले बरे कमेंट रीड करून इतले सगळे वीश रीड करून तेज्या भायर ब्लेसिंग्स इतले सो म्हणटा तशें आमी तर हांगसर तिचो बड्डे सेलेब्रेट केलो तेज्या भायर तुमी सुद्दां इतले बरे वीश करून तिका तिचो बड्डे आनीक स्पेशल केलो तेका लागून मना पासून तुमचे खरेंच थँक्यू इतले बरें दिसताना तुमचे इतले कमेंट रीड करून स्पेशली म्हाका तर खूब बरें दिसलें आनी मम्मीन सुद्दां तुमकां थँक्यू म्हटलेलें आसा सगळ्यांक तर खूब बरें दिसलें तिचो बड्डे सेलेब्रेट करून कालचो जो दीस आसलो तो खूब स्पेशल असो जालो आनी जसो जाय आसलो लास्ट व्हिडियोन सुद्दां हांवें तुमकां सांगला जसो म्हाका सेलेब्रेट करपाचो आसलो तसो केलो आनी गिफ्ट सांगपाक गेल्यार तिका खूब लायक जालें इतलें लायक जालें की तिणी घालुनूच आसा ती आतां सद्या तर ती सद्या आतां हाजेगेर गेल्या आमी तिगात आसा घरा कडेन सो ती आतां येतली आनी जशें हांवें तुमकां सांगलेलें आयज मातशें हांव निवीन कितें तरी ट्राय करता सो आयज न्हय हांव म्हाज्या मोबायलान व्हिडिओ कॅप्चर करता सो क्लियरिटी कशी येता हें कळटलेंच मागीर तुमी बीन कमेंट करून सांगा क्लियरिटी कशी येता आनी म्हाका सद्या न्हय तितली संवय उरोंक ना मोबायलाची कॅप्चर करपाक बीन व्हिडिओ हांव कॅप्चर करिनासलें मोबायलान कॅमेरान शूट करतालें सो म्हाका मातशें हें जाता तरी बट हांव ट्राय करता सो आतांच्यान हांव मोबायलान सुद्दां शूट करतालें सो न्यू मोबायल जो आसा तो तुमकां दाखयतलेंच हांव तर या आतां घरान ऑलरेडी हांवें जेवण बीन करून घेतलां मम्मी सगळें करून गेलें हुमण करून घेतलें नुस्तें सद्या फ्राय करपाचें आसा सो बांगडे घेतलेले मम्मीन सकाळी बांगडे आनी फ्राय करपाक आनी हुमणां तर अशा तरेन हुमण तर केलें आनी फ्राय करपाचें आसा सो घरान आई बीन बसल्या आई आनी नयू आनी हांवूय बीन आतां जॉयन जातलें सो तुमकां दाखयता ती कितें करता ती त्या म्हणसर मम्मी येतली आनी सांजचो मागीर संजय येतलो सो चला घरान या आनी तांकां जॉयन जावया तांकांय बीन हाय हॅलो करिनी तेका मुगो थंय घातला तो पत्रा पळय थंय तेका पाव घातलेलो म्हाका दिसता सकाळच्यान तो आतां कितले फावटी येवन गेलो पाव घालून तो आरडटा आतां पळय घातला गो पाव तेका थंय खांक ना तो दिसता ह्या खान गेलो आसतलो परत येयला तो सो गायज हे पळयात न्हयू आमी सद्या भायर बसल्या आंगणान बसल्या आयज आमकां चड अशें काम ना न्हय आनी मेन म्हटल्यार आमकां जागरण आसा आयज न्हू गो जागरण जालें पण बऱ्या तरेन एन्जॉय केलो आमी आनी जशें की हांवें तुमकां सांगलें न्हू गो लेट न्हिदले न्हू राती आमी भरपूर अशें लेट न्हिदले जाणा बरो टायम हे केलो एकाक न्हिदली आमी तेज्या भायर न्हिदोन सुद्दां आमच्या गजालीच चालू न्हिदोन गजालीच चालू म्हटल्यार न्हिदपाक आमी न्हू एकाक सुमार गेली बट आमच्या गजालीच काबार जायना तेज्या भायर न्हू आमी मुवी पळोवपाक सोदताली खंयची गो ती
आम साथ साथ आहे पूण मागीर पोवकूच ना आमी ती आसूं म्हटल्यार टायम जालो खूब आनी आई भितर आसा आमी हांगसर बसले कारण सद्या न्हू गरमी जावपाक स्टार्ट जाली सो घरान बसचे परस भायर बसलेलें बरें म्हटलें आनी म्हाका नुस्तें फ्राय करूंक जाय आनी तो कावळो जो आसा न्हू आवाज येता आसतलो आड्डता न्हय व्हिडियोची क्लियरिटी कशी येता बरी येता न्हू बरी येता म्हाका एडिटींग करतना कळटली तुमी बी म्हाका कमेंट करून सांगा कशी आहा व्हिडियोची कितें व्हिडियोन कितें चेंजीस जाल्या क्लियरिटी कशी कितें येता म्हाका तर लायक जाली सो चला मातशी बसता आमी हांगसर गजाली करता थोडेशे मागीर ते वयतले दनपारां वयतले तेका वचोंक जाय कारण तेका काम आसा तेका लागून सुटी घेवन येयला ते स्पेशली सो चला मेळटा तुमकां आई भितर आसा ए मोटू मोटू ए मोटू केक चड जाली तुका हय मम्मीच्या बड्डेची केक खाल्ली मरे ना ते खायना तेंची हाय फाय न्ही रे ये म्हटली पयात रिस्पॉन्स पळय आमचो कसो येता तो ये म्हटली बरो बाबा तो आवाज बीन सामको कान बीन टूक टूक जाता पळयात कान पळयात कशें टूक टूक जाता ये म्हटली म्हटली डिस्टर्ब जाता तेका डिस्टर्ब न्हीद सो गायज पळया सद्या आमकां जॅम येता जॅम न्हिदला कसो तो सगळ्यांक जागरण जाल्लें आसा सगळीं रातभर आमचे वांगडा आसली जागी न्हू रे आमी खंय खंय पावपाक वयता थंय थंय ही येताली ही कान पळयात बरें येता भितर आमी न्हय हांगसर फ्री आसली सामकी सो म्हटलें चल ह्या मोबायलान नवीन मोबायलान न्हय फोटो बीन काडया पळोवया तरी कशें येता बरें येता फोटो आनी हांव आनी नयो हांगसर आसा आई थंय आसा आईन स्पेशली काम न्हू मागोन मागोन घेतलें आपल्याक कितें तरी काम दी बसून बसून बेजार येयलो आनी म्हाकड येयलें सामकें नाही पत्रे बित्रे हालोवन उडयतालें तर आईक काम दिलां तें म्हटल्यार कितें दिलें गो मिरसांगो कट करपाक हय कारण तिका कसलेंच काम नासलें बट आतां ती एकदम बसून बसून बोर जाली टी व्ही पयली तिनी बट आतां म्हटलें चल तूं करतात जाल्यार मिरसांगो कट कर आनी हे गुलाब न्हय कालचे आसा केकीक आसले न्हय सो तेचो यूज करया फोटो बीन काडया कारण ते ऑलरेडी बावले ते मातशे सो बावताले त्या म्हणसर मम्मी बी येतली बरें आसात ते गुलाब अजून न्हू पिंक कलर 4 आसले न्हू दोन हाडले तुवें 2 बावली ती फोटो काडटा आमी फोटो हांगसर बरे येतात माकडांनी पळोवया सगळे हे करून उडयतले नुस्तें वाजूंक जाय फकत म्हाका एडिटींग करूंक ना पळोवया पॉसिबल जाल्यार आयज व्हिडियो घालतले नाल्यार हांव डायरेक्ट फाल्यां एडिटींग करतलें आयज गॅप आयज मातशें बिजी सगळीं जाणां आसा न्हय बिंदासपणे आई दाखयता तुमकां आईन हाय हॅलो करूंक ना आतां करतली तर गायज हांगसर न्हय आमगे सोयरे येयले पळयात गेलो तो पळयात ते न्हय दनपारचे जाता स्पेशली आनी सगळे न्हय झाडां बीन खावन वयता ते पळयात दिसता आसतलो तुमकां तो पळयात बसला बांयचेर बसला आनी पानां खाता पळयात असो बसला पळयात तो आनी हांगसरूय खंय तरी आसात झाडांचेर खंय तरी आसात ते हे सायडीन तो पळय आतां पळयात कसो बसला पळयात पळयताले आमच्या फाटल्यान धांवले कसो बसून खाता न्हय पळय तरी तेका पळयात बसला ना तांकां भंय दिसना आनी हांगसर सुद्दां आसा खंय तरी ही झाडां हालतात न्हू तेच्या फाटल्यान खंय तरी हांगसर खंय तरी हे पळयात येतात गो ते दनपारचे अरे हेची तर हे वाडली पळय बहुत चेंज केलो तेणी आपल्याक व्हिडिओ घेताले सारकोच घे म्हणटा तो फेमस कर मातसो पळयात हेंची मस्ती पळयात सगळे न्हू आतां हालोवन उडयतले अशे जाणां भरपूर हांगसर आसात ते
हे पत्रे बीन हालून उडयतले आतां. ही पळयात आई नाही हांगसर बेस्ट वावर घेवन बसले पळयात. तिका नाही काम जाय खंय, तिका बेस्ट ते बसून बेजार येता. सो ती मिरसांगो कट करपाक बसले हांगसर. आणि जस्ट नाव मम्मी येयल्या, ते आजये कडसून जस्ट नाव येयल्या जेवण करून. आणि पळयात थोडे हांगसर आईन कट केले मिरसांगो दाखयता तुमकां. तिका नाका म्हणटाली आमी, बट ती आयकना कशीच. आणि नयू ते पळयात थंय बसला, आंगणान आसा आमी सद्या. सो इतले मिरसांगो तिणी कट केले. सद्या आदळेक न्हय ती धार काडटा. अशे तरेन धार काडप मागीर बरो लागता आदळ. कितें खाता गे? बड्डेचे शेवयो? आगे काल कितें कितें केल्लें जेवण तें दाखोवंकूच ना मगे तुवें. गडबड जाली न्हू सगळी. केक असली, ब्रेड असले, खूब कितें कितें असलें. हांगसर शेवयो खाता मम्मी. नयू आई दार काढूनच सोडता म्हणटाली. ना ना आदळे आमचे दारूच ना. आम्ही मिरसांगो हेजेर खावया. आगो ते तशेंच उरतले आयस्क्रीम. आयज आई म्हणटा तशी नाही हांगसर दार काडूनच सुटतली. दार ना आमच्या आदळे, म्हटल्यार आमी नाही मिरसांगो बीन हेजेर कट करता, कात्रीन कट करता. आनी जेवपाचो टायम जालो. मम्मी येयली आयज बेगिना. सो सगळीं जाणां आंगणानूच बसले आमी. सो फोन वाजता म्हाजो न्हू, अशें फोन चालूच आसता म्हाजे. सो गायज हांव येयला सद्या किचनात. मम्मी आई बीन भायर बसल्या. आई आदळेक धार काडटा आनी तांकां म्हटलें तुमी बसा, हांव आयस्क्रीम घेवन येता. काल काकीन आयस्क्रीमे हाडलेले आनी किचनांतलें ओवरऑल काम जाल्लें आसा, फकत नुस्तें वाचपाचें उरलां. बाकी हुमण करून घेतलें, दाखयता तुमकां हुमणां. आनी नुस्तें मम्मीन बांगडे घेतलेले आयज. सो तेज्या मागीर हें घेवन वयता, तोराचे शिरोय आसा. बरी याद जाली आं, तोराचे शिरो दिसले म्हाका ते. सो आनी कालचे खतखतले बीन आसा बड्डेचे, थोडेशे खतखतले. बाकी सगळे म्हणटा तशें आमी जितलीं जाणां आयिल्लीं न्हय तांकां अशें दिल्ले इल्ले घालून बेस्ट उरपाक जायना म्हणटात तशें. ताका लागून अशें म्हटलें लायक एक्स्ट्रा केल्ले आमी, चड केल्ले. सो म्हटलें जर कोण येयत जाल्यार अशें न्हय. तर खतखतले बीन आसा थोडे, पुलाव आसा थोडोसो. तर मम्मीन शीत बीन करून घेतलें. सो दाखयता हुमण. आनी तेज्या मागीर कितें घेवन वयता हांव, कितें व्हरपाक गेल्लें, अरे यार कितें, आयस्क्रीम. सो दाखयता पळयात हुमण बीन. दोन कडेन नुस्तें आसा पळयात. एकी कडेन आसा कल्ली भाजपाक लागून आनी दुसरे कडेन हांगसर बांगडे घेतले. ताका मीठ मसालो लावपाक जाय आनी भाजूंक जाय बरें. तेज्या भायर हांगसर हांवें बांगड्यांचें हुमण केलां पळयात. आई बीन चड नुस्तें अशें खायना. सो म्हटलें आमट तिखट बांगड्यांचें हुमण करया. सो हुमण करून दवरलां, फकत आतां फ्राय करपाचें उरलां म्हाजें. बंद करून दवरया. आमचो फ्रीज सांगपाक गेल्यार न्हय फूल आसा सामको. इतलो भरलेलो आसा ना की फ्रिजान आमच्या जागा ना. म्हटल्यार अशें लायक कॅडबरी बीन आसा. हे पळयात एक आमगेर सबस्क्रायबर येयल्ली, सांगतलेंच मागीर हांव. म्हणटा तशें त्या सबस्क्रायबरान चॉकलेट्स बीन हाडलेले. सो येतलोच तो व्हिडियो, कोण येयली आमगेर ती ते तुमकां फुडें कळटलेंच. फुडें म्हटल्यार नेक्स्ट व्हिडियो येतलेच. आनी माकडांनी न्हय वाज जाल्ले सामके. हे पळयात चॉकलेटी बीन घेवन येयल्ली सबस्क्रायबर. 2 सबस्क्रायबरांनी म्हाका चॉकलेट्स धाडून दिल्ले. सो मागीर सांगता तुमकां, दाखयता. हे पळयात सद्या आमी एन्जॉय करया आयस्क्रीम. ही पळयात. तर आयस्क्रीम घेवन या भायर. दार बंद केल्लें हांवें हांगसर, हेरीक लागून दार बंद आसता आमचें. हे पळय गे ना, हे गे ही गड्डर गड्डर. तिजो बड्डे आयज तर सद्या बड्डे चालू आहा. आयस्क्रीम खाता आमी, आयस्क्रीम. मोबायल पळय तरी कसो आपुणूच धांवता.
स्लीप जाता तो टॅबाचेर मोबाईल दवरला आणि हांगसर मम्मी आणि आई बसल्या. आई आईस्क्रीम खा पहिली मागीर कट कर. बेस्ट मावर घेऊन बसली तू. आईस्क्रीम खावपाक यो. तुम्ही आईस्क्रीम खावपाक येयात. तिचो मसाला घेतलो आणि मिरसांग घेतलो. आम्ही वचन येता. तर गाईज दंपर जाली 2 जाली आणि सध्या नाही माझे रिटर्न ऑर्डरी असले ते हांव दिवपाक वयता. म्हटल्यार टी शर्ट्स बीन ऑर्डर केल्ले सो ते रिटर्न दिता कारण नाही सायज भरपूर व्हडली आसा हे पळय. आणि इयरिंग्स एक ऑर्डर केल्ली तुमचे बरोबर म्हटल्यार शेअर करतले बट म्हाकाच लायक जावंक ना सो तुमचे बरोबर कितें शेअर करतले. सो चला फ्लिपकार्टार ऑर्डर केल्ले पळय दिवन येवया. ना कैसे हो आप? मैं खराब हुआ क्योंकि मैडम खाना नहीं खिलाती हैं. कौन सी वाली मैडम? आप OTP OTP आएगा. डबल वावर झालो म्हाका म्हटल्यार नाही OTP ह्या मोबायलाचेर येता सो परत मोबायल घेवन वयता नाल्यार नाही रिटर्न जावपाक मुश्कील. कांयच येयलें हांव घरा कडेन. ऑर्डर तर म्हाजी जाली आणि हेच बरोबर वा फोकस बरा येता हांगसर पळयात. हो पळयात फोकस बरा येता पळयात. तर हांगसर नाही म्हाका हे दिलें पळयात बेश्टें वर म्हणपाक लागलें हे आमकां यूज ना सो हेजें हांव कितें करूं आतां. तर गायज हांगसर न्हय प्रॉपर 2 जाली जेवपाचो टायम जालो बट आई अजूनही पळयात काम आईचें काबार जायना म्हटल्यार तिका सांगलें दवर तरी बट तिने काबार केलें तें केलेंच आणि परत एकदा आदाळेक धार काडटा पळयात. सो आतां मी जेवतली बांगड्यांचें हुमण बांगडे फ्राय आणि पळोवया संजय कितल्या मेरेन येता तो. न्हंयूकूय वचोंक जाय आतां 3:30 म्हटल्यार वयतले ते. आणि आदाळ्याक धार बरी येयली पळयात ही पळयात दाखयता तुमकां. धारूच नासली तेका. सो गायज आमी जेवपाक बसली. सो हांगसर सगळीं जाणां जेवपाक बसलेली आसा आणि काल तुमकां दाखोवंक ना बट आयज शेळे जे थोडेशे आसा न्हय ते दाखयता कारण काल गडबड जाली. आयज थोडोसो पुलाव बीन आसा सो तो दाखयता तुमकां पळयात कितें कितें आसा ते. सो हे पळयात खतखतले केल्ले आमी काल बरें बोंड बीन घालून शेंगो बीन सगळें घालून. सो रेसिपी दाखोवपाक कांय पॉसिबल जावंक ना नेक्स्ट टायम दाखयता. सो हे पळयात हे आसा खतखतें. त्याच्या मागीर हांगसर आसा पुलाव लायट असो पुलाव केल्लो आमी म्हटल्यार टेस्टी आसला. त्याच्या मागीर हांगसर नुस्तें फ्राय केलां आयज आमी हे कालचे म्हटल्यार बर्थडेक आमी हे केल्ले पुलाव आणि हांगसर खतखतले आसा ते. त्याच्या मागीर आयज जे आसा ते नुस्तें फ्राय केलां आणि हांगसर आसा बांगड्यांचें हुमण हे पळयात टेस्टी दिसता सामकें. आणि त्याच बरोबर हांगसर आई बसल्या जेवपाक हांगसर न्हंयो बसल्या जेवपाक आणि हांगसर मम्मी बसल्या जेवपाक हाय करता तुमकां. सो अशा तरेन आमी जेवता आणि प्लस TV चालू आसा. सो चला जेवता बीन आणि मागीर मेळटा तुमकां. 4 जाली न्हू. सर गाय 4 जाली आणि न्हंयो आतां वचपाक न्हय भायर सरला. सो हे पळयात वयता ते. बाय कर मुगो सगळ्यांक. बाय. परत केन्ना येवपाचें? मागीर येता केन्ना. सुशेगाद वजा. सो तेका हांव अर्देक पावपाक वयतलें आणि मागीर ते फुडें वयतले. सो चला तेका पावपाक या. हिरोईन ती आयज हिरोईन. चलया सुशेगाद वजा. सो गायज हे पळयात न्हंयो वयता. परत केन्ना येता तें सांग. नेक्स्ट टाइम. चल बाय बाय. बाय बाय. पावल्या का फोन कर. सुशेगाद वच. हय बाय बाय. तर गायज तेका पावन येयल्या काळोबा कडेन. तर काका व्हरून तेका पावयतलो बस स्टँडार मागीर ते वयतले. बाय तांबडो येयलो कारण संजयाक पॉसिबल ना. संजय लेट येतलो आयज तेका भरपूरशें काम आसा आयज कारण काल तो मातसो म्हणटा तशें लेट गेल्लो तेका लागून आणि आयज सकाळीं सुद्दां तो लेट गेला ऑफिसान तेका लागून. सो
सांची आई वयतली, खूप जाणां असली काय खूप बरें दिसता न्हय, आनी अशी वचपाक लागली काय नाही मागीर बेजार येता. तर चला आता मातशें म्हणटा तशें एक न्हीद काडटलें हांव, कारण राती भरपूर जागरण जालें तेका लागून. सो ऑलरेडी मम्मी आनी आई न्हिदल्या. तर चला मागीर मेळटा तुमकां एक न्हीद बीन काडून घेता आनी काम चालू आसा तेका लागून आवाज येता. सो चला मागीर मेळटा. सो गायज सांची नाही 5:30 जाली, सांची 5:30 जाली आसतली न्हू, 5:30 बीन जाली आसतली, 6 बीन जाली आसतली. आनी आमी येयले सद्या पोरसान आमच्या आई ये पळय पोरसान झाडां पळयता आनी मम्मी हांगसर झाडांक उदक घालता. हे पळयात. सो हांगसर आमच्या नाही सुपाऱ्यो बीन पिकलेले आसा, हे पळयात. सो आईक नाही पोरसान हाडले झाडां पळय म्हटलें मातशें. आनी हे पळयात वांयग्याचें झाड काडपाक भरपूर आहा ते सुपारे, हे कितें हे काडपाचें आहा ते. तर सद्या सांज जायत येयली आनी पोरसान आमी ही पळयात म्हणटा तशी एक रावंड मारपाक येयल्या आईक घेवन, कारण तिका म्हटलें झाडां बीन पळोवनी. सो आतां च्या बीन हे करूंक जाय, पिवपाक जाय. ते पळय आई थंय सुपाऱ्या. सो अशा तरेन म्हणटा तशें दीस केन्ना सकाळचो सांज जाली नाही काय कळोकूच ना. बरें आहा ते सुपारे, तरी भरपूर आहात, काडूकूच टायम ना. आनी सनसेट जाय दिलो. रातची नाही 10:30 जाल्ली आसा आनी आतां व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता. वदरच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना, इवन व्हिडिओ एंड सुद्दां करूंक ना. तर सांगपाक गेल्यार संजय बी गेलो, आई बी गेली आनी ती वयताना सुद्दां तांकां बाय बाय करताना व्हिडिओ घेवंक ना वयताना सुद्दां, कारण सगळी गडबड जाली तेका लागून आनी काळोख बी पडलेलो. सो म्हटलें आसूं न्ही, सो तेका लागून म्हाका वयताना व्हिडिओ घेवंक गावोंक ना. तर आतां म्हटलें व्हिडिओ एंड करुया आनी आतां म्हाका याद येयली व्हिडिओ एंड करपाक जाय म्हणून. आनी आतां जेवपाक बी जाय, अजून जेवंक ना, मम्मी काम करता, आवाज येतात आसतलो तुमकां. तर गायज चला आयचो व्हिडिओ ना एंड करच्या पयलीं सांगता, आयज खूब एन्जॉय केलें आमी, खूब गजाली, खूब टायम स्पेंड केलो, भरपूर बरें दिसलें आनी मजा केली. फर्स्ट ऑफ ऑल खूब मजा केली 2 दीस. काल बर्थडे सेलिब्रेशन करतना आनी आयज सुद्दां भरपूर मजा आयली. तर गायज चला आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय, गुड नायट.